नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। कळसा बंडुरा प्रकल्पा संदर्भात कर्नाटकान सुरू केल्यो हालचाली। कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि प्रधानमंत्र्यांक सादर केले प्रकल्पा खातीरचे पर्यावरणीय परवाने संदर्भातले निवेदन पत्र। 1 जुलैचे सुनावणेक हाजिरी लावपाक शकना, दुसरी तारीख दिवची म्हणून पूजा शर्माची एसआयटी कडेन मागणी। घर मोडपाच्या प्रकारावेल्यान तापली आसगांवची ग्रामसभा। सरपंचाच्या कोतान ते घर खंय आगरवाडेकार फामिलीचेच। दहावी फेल झालेले विद्यार्थी करतात कितें, सादर करात अहवाल। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांचो स्कुलांक आदेश। एक्सिस बँकेत खाती उघडपाक सांगप म्हळ्यार राष्ट्रीय बँकांक सोंपोवपाचोच यत्न। विरोधकांचो आरोप, परिपत्रक फाटी घेवपाची केली मागणी। आणि दक्षिण आफ्रिकेक 7 धांवड्यांनी हारयत इंडियन जिखलो T20 वर्ल्ड कप। सूर्यकुमार यादवाची कॅच भारता खातीर थारली मॅच विनर। आता खबरो विस्तारान। कळसा बंडुरा प्रकल्पा संदर्भात कर्नाटकान हालचाली सुरू केल्ल्यो आसात। ह्या संदर्भात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची भेट घेवन तांकां कळसा बंडुरा प्रकल्पा खातीर पर्यावरणीय परवाने संदर्भातले निवेदन पत्र सादर केले। कर्नाटकातल्या कित्तूर भागातल्या लोकांची उदकाची समस्या सोडोवपा खातीर हो यत्न आशिल्ल्याचे सिद्धरामय्यान सांगले। म्हादय प्रवास समिती 4 जुलया सावन म्हादय न्हंयची पोवणी करतले। 7 जुलयाक ही समिती कळसा बंडुरा सयत कर्नाटकातल्या हायड्रो प्रकल्पाकूय भेट दितले, अशी माहिती उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी कांय दिसा आदी दिल्ली। पूण कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांच्यांनी शेनवारा दिसा दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची भेट घेतली। ह्या विशींची माहिती ट्विट करीत तांणी कळसा बंडुरा प्रकल्पा खातीर पर्यावरणीय परवाने संदर्भातले निवेदन पत्र सादर केल्ल्याचे सांगले। कर्नाटकातल्या कित्तूर भागातल्या लोकांची उदकाची समस्या सोडोवपा खातीरचो हो कर्नाटक सरकाराचो यत्न आशिल्ल्याचे सिद्धरामय्याचे म्हणणे। 29 जून म्हटल्यार काल कर्नाटकाचे सीएम सिद्धरामय्या आणि त्यांचे वांगडी नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन त्यांना एक मेमोरंडम सादर केला। ह्या मेमोरंडमान त्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आता जे फुडले बजेट आसतले लोकसभेचे त्या बजेटान कर्नाटक गव्हर्मेंटाक जवळपास 3000 करोड रुपया ग्रांट दिवची म्हणून मागणी केल्या। आता ही ग्रांट कित्याक तर त्यांचे काय कर्नाटकान 7 डिस्ट्रिक्ट जे आसा त्या 7 डिस्ट्रिक्टान काय प्रोजेक्ट घेवपाचे आसा। हे प्रोजेक्टा खातीर त्यांनी ही 3000 रुपयांची ग्रांट दिवची गव्हर्मेंटाक अशी तेणेन मागणी केल्या। आता हे 7 प्रोजेक्टा भितून काय प्रोजेक्टांची नावां आमच्याकडे आसा ती तुमकां सांगता। मेघदातू डॅम प्रोजेक्ट, भंडारा अप्पर बँक डॅम प्रोजेक्ट, तसेच कळसा बंडुरा ड्रिंकिंग वॉटर प्रोजेक्ट हो त्यांनी महत्वाचो प्रोजेक्ट हेतून इन्क्लूड केला। आता ह्या मिटिंगेन जेन्ना ही भेट जाली तेन्ना ह्या मिटिंगेन ह्या कळसा बंडुरा डॅम जो आसा हेका मान्यताय दिवची, हेका क्लियरन्स दिवचो अशी मागणी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कडेन केली अशी माहिती आमकां मेळटा। आता हो कळसा बंडुरा प्रकल्प हो प्रकल्प गाजलेलो आसा, हो विशय गाजलेलो हो सगळ्यांकूच खबर आसा। एका वाटेन म्हादयचे पाणी उदक डायवर्ट करपाचो प्रयत्नान कर्नाटक आसा आणि ह्या खातीर प्रवाहन जॉयंट इन्स्पेक्शन दवरलेले आसात जे जावन आसा 4 जुलयच्यान 4, 5, 6 आणि 7 असे 4 दीस हे इन्स्पेक्शन चलतले। हेतून तिनूय राज्यांचे जे प्रतिनिधी आहात ते आणि प्रवाहाची टीम मेळून हे इन्स्पेक्शन करतले। एका सायडीन हे शेड्यूल ठरयला, इन्स्पेक्शन ठरयला आणि दुसऱ्या वाटेन वचोन कळसा बंडुरा डॅम प्रोजेक्टाक मान्यताय मागल्या। हो जो दुटप्पी वागणे जे आसा कर्नाटक गव्हर्मेंटाचे हे वागणे कितें आनी हाचो कितें परिणाम जावंक शकता हो विचार करपाचो गरज आसा।
हेचेर सरकार उतर दितलेच आनी हेचेर असलेली आनी अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतलेच. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणात 1 जुलयाचे सुनावणेक हाजिरी लावपाक शकना तेन्ना आपल्याक दुसरी तारीख दिवची म्हणून पूजा शर्मान मागणी केल्या. आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीचे SITन पूजा शर्माक समन्स बजायिल्लो. तिका 1 जुलयाचे चौकशेक हजेरी लावपाचो आदेश दिल्लो. पूण आपूण 1 जुलयाचे सुनावणेक हजेरी लावपाक शकना तेन्ना आपल्याक दुसरी तारीख दिवची म्हणून पूजा शर्मान मागणी केल्या. आसगांव हांगासरले घर मोडपाचें प्रकरण सध्या बरेंच गाजता. दर दिसा एक नवीन हे प्रकरण एक नवीन वळण घेता आनी ह्या प्रकरणान नवीन नवीन फॅक्ट्स जे आसा ते फुडें येता. आतां एक नवीन बातमी आमच्या कडेन येयलेली आसा ती म्हटल्यार फाल्यां सोमारा पूजा शर्मा जे ह्या संपूर्ण केसीन मेन एक्यूज म्हटलें वयता पूजा शर्मा जेणेन ती जमीन विकती घेतल्या आनी त्या जमनीत तें घर मोडलें वयता. ह्या पूजा शर्माक SITन समन्स धाडलेलो आनी 1 जुलय म्हणजेच फाल्यां सोमार दीस पूजा शर्माक सांगलें की तेणें SIT फुड्यान हजर जावन तेंची जी इन्वेस्टिगेशन जें आसा तें स्टार्ट जातलें आहलें. पूण आयज पूजा शर्मान एक एप्लिकेशन केला SITक आनी एक विनंती केल्या की तेका 1 जुलय ह्या दिसा येवपाक मेळचें ना. सो तेका फुडली डेट दिवची आनी ही विनंती जी आसा ती पूजा शर्मान SITक केल्ली आसा. आतां हेचेर SIT कितें करता ही पळोवपाची गजाल आसा आनी ह्यो अपडेट आमी तुमच्या मुखार अश्यो घेवन येत रावतले. पळयत रावात तुमी गोमंतक टीव्ही. घर मोडपाच्या प्रकारावेल्यान आसगांवची ग्रामसभा बरीच तापली. हे घर कोणाचें तशेंच जाग्याचो मूळ धणी कोण असो प्रश्न लोकांनी ग्रामसभेत उप्राशिल्लो. ह्या प्रश्नांक जाप दितना सरपंच हनुमंत नायकान सांगलें की हे घर आगरवाडेकार फामिलीचेच खंय. घरपट्टी आनी हे बाकीचे डॉक्युमेंट तांच्याच नांवार आसात. ह्यान आदी हे घर बेकायदेशीर आसत जाल्यार ताचेर कायदेशीर कारवाय करपाची मागणी कांय जाणांनी केली. आयतारचे ग्रामसभेत हो विशय गाजलो. आसगांवचो जागो कोणाचो, त्या बंगल्याचो मूळ धनी कोण अशे जायते प्रश्न लोकांनी ग्रामसभेत उप्रासले. तशेंच हो प्रकार पळयलो जाल्यार फाल्यां दिल्लीवाले गोंयांत येवन कितेंय करतले आनी गांवच्या लोकांक गांव सोडचो पडटलो अशी मतांय कांय जाणांनी उक्तायली. बंगल्याचो ओनर कोण, जागो कोणाचो आसलो पयलीं तो सेक्रेटरी करता मरे चेक करूंक जाय तुम्ही लेटर सेक्रेटरी बेस्ड ऑन द कंप्लेंट कार्ड मीडिया वो एजंट ना तेका जर जाय जाल्यार फुडल्या ग्रामसभेक लेटर घाल आनी अप्लाय करता. आमचो ग्रामसभा येता हांव डिस्कस करपाक डेव्हलपमेंटाचे इश्यू गांवचे जर तर ह्या लेवलाचेर आनी ह्या प्लॅटफॉर्माचेर आमी डिस्कस करिना ग्रामसभा कर्टेल केली बेगीन बंद केली आमी केन्ना डिस्कस करपाचें गांवचें कितें उरलां आनी उलोवपाचें. फाल्यां मागीर टायम येतलो आमकां गांव सोडून वचचो पडटलें. डेली वाला उलयता पडलेले आहात आमी मायनॉरिटीन जातले. जेन्ना हे ती सेम प्रॉपर्टी जी आहा ती नांवार आसली पयलीं ओरिजिनल ओनर फ्रेडी वाज. हय ताणे कोणा विकली. आयक रे तूं सांगता मरे तूं मरे आयक सांगता ओरिजिनल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू फ्रेडी वाज. तेणी थंयसर प्लॉट केले उपरांत एक प्लॉट 600 स्क्वेअर मिटर क्रिस पिंटोन परचेस केलो. क्रिस पिंटोन प्लॉट घेतलो. ऑफिशियल कंस्ट्रक्शन लायसन्स घेतले. ऑक्युपन्सी कंप्लेशन ऑर्डर घेतली. ऑक्युपन्सी घेतली. पंचायतीन हाऊस नंबर अलॉट केलो. पंचायतीन हाऊस नंबर अलॉट केले उपरांत इन द इयर 2016 जो क्रिस पिंटो आहा तेणी नो ऑब्जेक्शन प्रदीप अगरवाडेकराक केली. जो हाऊस नंबर आहा म्हाका दिसता 102/1 हो हाऊस नंबर प्रदीप अगरवाडेकराच्या नांवार ट्रान्सफर करचो आनी त्या घराची लायट आनी वॉटर कनेक्शन बील आहा ते तेच्या नांवार करचे. पंचायतीन तेणी एप्लिकेशन घातले. पंचायतीन हाऊस टॅक्स तेच्या नांवार ट्रान्सफर केलो. जे वॉटर आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आहा ते तेंच्यांनी थंयसर ट्रान्सफर केल्ले आहा. आसगांव ग्रामपंचायतीच्या वाठारांत आसात. आयज हांगा ग्रामसभा जाल्या आनी तशी अपेक्षा आशिल्ली की बाबा फाटले 2-3 म्हयने जे विशय हांगा चलताले डेव्हलपमेंटा पासून कांय क्लबांचे इश्यू काय नायट क्लबाचे इश्यू आनी हालींच 7-8 दीस सगळे गोंयभर चर्चेक येतालो तो आगरवाडेकर इश्यू हो आयज हांगा चर्चेक जशी आमी अपेक्षा केल्ली तसो तो चर्चेक आयलो. लोकांनी भरपूर मोठो ताण तणाव केला ह्या विशया वेल्यान आनी अक्षरशः पंचायत बॉडीक
नाकापुरो करून उडयलें आनी शेवटी ग्रामपंचायतीक जावं पंचायत बॉडीक सांगचें पडलें आमच्या ग्रामसभेक की हे जे नायट क्लब आसा ही जी संस्कृती आसा ही आमी हांगा शिकोवचें ना. जें कितें आतां पर्यंत घडलां आतां सद्या मॅटर कोर्टान आशिल्ल्या कारणान डायरेक्ट कांय डिसिजन घेवंक शकना. पूण ते येना 2 दिसांक ह्या नायट क्लबा वयल्यान विशेष करून हांगा लागींच एक नायट क्लब येता ते ताचे वयल्यान एक जॉयंट इन्स्पेक्शन अलॉंग विथ द MLA आनी गांवच्या लोकांक घेवन ते करतले. आनी तेच भशेन आगरवाडीकर कुटुंबियांचे जे कितें इशू जाल्लो तो सरपंचान स्वता एक्सप्लेनेशन दिल्लें आसा की कितें घर कोणाची प्रॉपर्टी कोणाची प्रेझेंट इशू कितें जाला. संतोष गोवेकर, गोमंतक TV. 10वी नापास जाल्ले विद्यार्थी कितें करतात हाचो अहवाल दर एका स्कुलां कडल्यान मागला. असो आदेश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिला. ते विद्यार्थ्यांचे वर्स फुकट वचचें न्हय हे खातीर ITIचें शिक्षण घेवन 10वी पास जाल्ले प्रमाणपत्र तांकां मेळपाक जाय. तांकां फुडाऱ्या खातीर दिका दिवपाचो आमी यत्न करतात अशें मत मुख्यमंत्री उलयलो. सांखळे कारापूर वाठारांतल्या डॉ. KB हेडगेवार विद्यामंदिर हायस्कुलाच्या इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्यावेळार मुख्यमंत्री उलयलो. सुवातेला ज्या परिसरांतल्या भुरग्यांक म्हणजे 10वी जो फेल जाता ताजेय करियर जावपाची गरज आसा. म्हाका चिंता तेजी आसा. 10वेक जो 90% 94 काडटा तेजी चिंता आसा. तशी 10वेक फेल जाता पळय न्हू तेजी सुद्दां चिंता म्हाका आसा. तेजोय बी हांवें म्हज्या काल रिव्यू मिटींग घेता आसतना डायरेक्टराक सांगलां जितके 10वी फेल जाले भुरगे ते आतां कितें करता त्या प्रत्येक इस्कॉलान विचार आनी तेजो रिपोर्ट धाडपाक लाय. कारण 10th फेल जावन वचूंक जायना तो ITA वचून ताका इक्विवेलंट सर्टिफिकेट सुद्दां 10th पास ही मेळपाची गरज आसा. कारण ताजें सुद्दां करियर हे तितकेच म्हत्वाचें आसा. शिकत रावचें टिचरांनी नवीन कितें तरी शिकचें आनी नवीन शिकून डेली भुरग्यांक नवीन कितें तरी कळोवचें हें म्हाजें म्हणणें आहा. हो ध्यास आसा. कारण टिचराचें शिक्षण सोंपना. टिचर डेलीच नवीन शिकपाक जाय जाल्यारूच तो खूब बरें बाकीच्यान शिकोवपाक शकता. अदरवायज नाजाल्यार ती पोन्ने आपूण शिकलेलो तेन्नाच्याच जर तो वळखी रावत जाल्यार भुरगे नाविन्यपूर्ण शिकोवंक पावचे ना. भुरगे रिसर्च करूंक पावचे ना. म्हणून म्हाजी सगळ्या गोंयच्या टिचरांक रिक्वेस्ट आसा की तुमी नाविन्यपूर्ण शिकत रावात आनी भुरग्यांक शिकयत रावात. भुरगे आमकां आजुनूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात फुडें गेल्ले जाय. एक्सिस बँकेतूच बँक खातें उगडपाचे निर्देश दिवपी शिक्षण खात्यान शाळा आनी शिक्षण संस्थांक जारी केल्ले परिपत्रक हे भाजप सरकाराच्या खासगी बँकांक उर्बा दिवपी आनी राष्ट्रीयकृत बँको सोंपोवपी धोरणाचो पुरावो जावन आसा. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हे परिपत्रक बेगीनूच फाटीं घेवचें अशी मागणी आमदार युरी आलेमांव हांणी केल्या. अनुदानित शैक्षणिक संस्थांकडल्यान शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांक वेळार आणि निर्धारित वेतन दिना अशो कागाळी वाडपाक लागल्या उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी 2023-24 अर्थसंकल्पीय भाशणात मुख्यमंत्री गुरदक्षिणा येवजण जाहीर केली. हे येवजणे खाला अनुदानित शैक्षणिक संस्थांक एक्सिस बँकेन खाती उगडपाचे निर्देश दिले. मात आतां मेरेन जायत्या संस्थांनी एक्सिस बँकेन खाती उगडूंक ना. ताका लागून शिक्षण संचालकान परत परिपत्रक जारी करून सगळ्या अनुदानित शैक्षणिक संस्थांक एक्सिस बँकेन खाती उगडपाचे आदेश जारी केल्यात. राज्यांत सुमार 570 अनुदानित शिक्षणिक संस्था आसात. शिक्षण खात्याच्या आदेशा प्रमाण ह्या सगळ्यांक आता एक्सिस बँकेन खाती उगडची पडटली. मात सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर विरोधक तिडकल्यात. राष्ट्रीयकृत नाशिल्ल्या बँकेन खाती उगडपाचे चेपण सरकार अनुदानित शैक्षणिक संस्थांचेर कित्याक हाडटा असो प्रश्न गोवा फॉरवर्ड पक्ष विचारता. एक्सिस बँकेतूच बँक खाती उगडपाचे निर्देश दिवपी शिक्षण खात्यान शाळा आणि शिक्षण संस्थांक जारी केल्ले परिपत्रक हे भाजप सरकाराच्या खासगी बँकांक उर्बा दिवपी आणि राष्ट्रीयकृत बँको सोंपोवपी धोरणाचो पुरावो जावन आसा. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हे परिपत्रक बेगीनूच फाटीं घेवचे अशें ट्वीट आमदार युरी आलेमांव हांणी केला. It is shocking to see that a circular is issued by the Director of Education, which is asking all the schools and institutions to open their bank accounts into Axis Bank. This is nothing but a move to prioritize this private banks and finish the nationalized banks. The same issue was raised by me in the Legislative Assembly, where the Honorable Chief Minister, I had questioned him on the move of favoriting this Axis Bank. All the accounts of the police personnel in Goa
police they were forced to open the bank accounts in Axis Bank. And why particularly everything happens around Axis Bank? It is a known fact that a top BJP leader's wife is a director with Axis Bank, and they are asked, or the BJP government in Goa is acting on the dictates from Delhi. They are being given an assurance by the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant. This will cause a lot of problems to these educational institutes and schools. I fail to understand. And why particularly Axis Bank? The Chief Minister should immediately withdraw and explain what additional facilities does Axis Bank provide that the other nationalized banks don't provide. I demand that the Director of Education should also immediately withdraw this circular, should not act under pressure from the Honorable Chief Minister. And the Chief Minister today is answerable to the people of Goa, to these institute schools. Why are you prioritizing only Axis Bank? Is this because of the dictate of a top BJP leader? भारतीय क्रिकेट पंगडान 10 वर्साचो ICC ट्रॉफीचो दुकर सोपयत T20 वर्ल्ड कप जिखलो. सूर्यकुमार यादवान 20व्या ओव्हरीन घेतिल्ली कॅच भारता खातीर मॅच विनर थारली. या मॅचीत भारतान दक्षिण आफ्रिकेक 7 धांवड्यांनी हारयत हो T20 वर्ल्ड कप जिखलो. कोहली, अक्षर पटेलाचो विराट खेळ तशेंच जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग आणि हार्दिक पांड्याच्या उत्कृष्ट बॉलिंगेक लागून निमाणे ओव्हरी मेरेन रंगिल्ले मॅचीत भारतान दक्षिण आफ्रिके आड अजापीत करपी जैत जोडले. 2007 वर्सा भारतान MS धोनीच्या नेतृत्वाखाला पहिलो T20 वर्ल्ड कप जिखिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भारतान संवसारीक T20 क्रिकेट सर्तीचे वस्तादपण जोडले उपरांत विराट कोहली, रोहित शर्मा तशेंच रवींद्र जडेजान आंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेटींतल्यान निवृत्ती जाहीर केली. ही आपली निमाणी संवसारीक T20 आशिल्ली. भारता वतीन आपूण निमाणी आंतरराष्ट्रीय T20 खेळो बरी कामगिरी करीत आमी जिखले हें आपले भाग्य अशें मत तिगांयनी उक्तायलें. आयतारा पोंबुर्फेच्या ग्रामसभेत थळाव्यांनी वेगवेगळे प्रश्न मांडले. मात पावसा पयलींच्या कामाचो विशयावेल्यान ग्रामसभा परीस तापली. पंचायतीन पावसा पयलीं गटरां नितळ करूंक नाशिल्ल्यान डेंग्यू, मलेरिया सारकी हेर दुयेंसां पातळपाक लागल्या. तशेंच खंयच्याय प्रकल्पाची सखोल चवकशी करिनासतना प्रकल्पाक मान्यताय दिता असो थळाव्यांचो आरोप. MRF शेडीच्या प्रश्नाचेरूय तिडक उक्तायली. ह्या वेळार सरपंचाच्या बदलीची मागणी थळाव्यांनी लावन धरली. जे विलेज आहा पळय, एंटायर हिल्स जे आहा पळय, त्या हिल्सा खातीर आमी प्रोटेक्टेड आहात. टेनेंटेड प्रॉपर्टी ते बॅरिकेडिंग केला. बॅरिकेडिंग तू खंयच्याय बायपास चेक करीत जाल्यार 1.8 meters कंपाउंड हायट तुका मेळना करपाक. So if we do not have MRF facility, how will these laws come into force? Moreover, I have personally put up a case in the High Court to make it so motor regarding the waste management here. About 5 or 6 months back, matter was put in the High Court to club my appeal with the other cases. Nothing has happened. We do not know whether the High Court has taken cognizance of that fact or whether they have been told and they are going in contempt of the High Court. Now the only solution left for us is to go take this letter where the Sarpanch clearly states that there is no MRF facility in the village. Now the next thing these boys are going to do, they are going to take those letters, go to High Court and show the High Court that since there is no MRF facilities, all constructions in the village should be stopped. We see every time people come here and the Sarpanch doesn't give you satisfactory answers like what actually is happening in your Gram Sabha. See, to be very honest, the Sarpanch is not fit for that post. She should resign. She is only being kept on that post because she's got certain props supporting her. If those props are taken out, she will fall down. Yes. ऑलमोस्ट 7-8 महिने जाले जे रेस केल्ले पळय, 2 फाटल्या ग्रामसभेक जे मिटिंगेक रेस केल्ले पळय, तेच क्वेश्चन आयज परत रेस करचे पडटा कित्याक फॉलोअप्स ना पंचायती कडेन. आनी पंचायत जी आहा पळय, आमी तांकां सांगलेलें एक्चुअली तुमचे कडेन कॅपेबिलिटी ना तुमची, तुमी रिजायन करा म्हणून. सो तांच्यांनी रिजायन करपाक पासून करपाक फाटी हे केले, ते इग्नोर करपाक लागली.
आनी आयज ते रावला. आतां आमकां तेंच्यांनी खुबशे NOCs दिल्ले, फ्रॉडंटली परमिशन्स दिल्ले, रोड परमिशन्स दिल्ले, त्या खातीर तांकां रिजायन कर म्हटलें. खुबशे आहा. तेचेर आमी रेमिस ऑफ ड्युटीज तांकां फायल केला, डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन मारलेले आहा. सो ते एक कमींग 4 to 5 months तांकां हे जातले, फाटीं सरचें पडटलें. तशेंच आमचें कितें आहा, आतां गांवान आमी लास्ट टायम केल्ले मेन पॉयंट आसलो आमचो की देर आर स्विमींग पूल्स वीच आर कमींग अप इन आवर विलेजीस. आतां स्विमींग पूल्स जे आहा पळय हे परमिशन्स दिता हांकां, बट आमी टेक्निकल क्लियरन्स जेन्ना दिता पळय, टेक्निकल क्लियरन्स ऑलरेडी TCP सांगता की तुमी उदकाचें पयलीं प्रोविजन कितें आहा तें पळोवपाचें म्हणून, आनी मागीर तुमी परमिशन्स दिवपाचें म्हणून तांकां. आतां हे कितें आहा, आमचो गांव आयज आहा पळय, आमकां आयज उदकाचे इतले प्रॉब्लम नासले, बट आतां कितें आहा, आमकां 365 days वॉटर मेळना. आनी आमी आमचे बायोडायवर्सिटी आहा पळय तिवूय आहा, बायोडायवर्सिटीनूय स्टडी केली. सो तेंच्यांनी आमी कितें सांगलें की जर स्विमींग पूल्स येता पळय, आयज हांगा आतां 10 स्विमींग पूल एका प्रोजेक्टाक येता, 10 स्विमींग पूल, 15 स्विमींग पूल, हेजी कॅपेसिटी ऑफ 1 स्विमींग पूल वील बी अरावंड 60 to 70,000 लिटर्स ऑफ वॉटर. सो एका प्रोजेक्टाक जर 6 लाख 7 लाख उदक गेलें जाल्यार फाल्यां गांवचे जे गोंयकार लोक आहा पळय हांगा तांकां कितें मेळटलें फुडें. सो त्या खातीर आमी डिसिजन हे सगळ्या लोकांनी आयज घेतले, आख्ख्या गांवान डिसिजन घेतले की हेज्या फुडें आमकां स्विमींग पूल नाका आनी तुमी हे करा, रेजोल्युशन पास करा. रेजोल्युशन पास केले सगळे घेतले आनी तेच एप्लिकेशन टू TCP धाडा की आमकां नाका म्हणून. जाय जाल्यार आमी चॅलेंज करता फुडें. आमी तो गटराचो एक आमचो प्रश्न घातलेलो, तो आमी लास्ट 3 ग्रामसभा जाल्लेल्यो, ते हेका आमी घातलेलो. फर्स्ट घातलेलो, ते सेकंड घातलो, थर्ड घातलो. तेंचे कांय हें दिवंक ना. तेंच्यांनी आमकां फक्त सांगलें कितें की आमी तुमचे प्रॉब्लम आहा ते सॉल्व करता, पळयता, इन्स्पेक्शन करता. पण आतां थर्ड ग्रामसभा जावच्या पयलीं तेंच्यांनी आमकां सांगलां आमी इन्स्पेक्शन करता म्हणून. ते लेटर धाडलें आनी येयले, इन्स्पेक्शन केलें, कांयच पळोवंक ना. बरी बेश्टे पळयला थंयसर आनी गेले ते. आतां आयज तांकां आमी विचारलें, ते सांगूंक लागले की तो गटर आसा तो म्हणूंक लागलो थंयसर रोड आसा, तेजेर हे आसा ते फातरी आसा, ते फातरींचेर रोड हे जाल्लो आसा. तो रोड कटींग करचो पडटा, तो PWDक धाडचें पडटा म्हणटा. आनी ताका लागून तो गटर साफ जायना म्हणटा. पूण तांकां सांगलें आमी मॉस्किटो थंयसर जाता, ब्रिडींग जाता, ते लोकांक प्रॉब्लम जातलो, ते बेगीनच्या बेगीन ते करचें म्हणून. कितें आन्सर मेळ्ळो? आजून आमकां सॅटिस्फॅक्टरी कांयच मेळोंक ना. ते आतां म्हणटा हे दिसांनी करून घेता. आतां आन्सर तुमी सरपंचा कडेन विचारपाचो. येणाऱ्या काळात ह्यो तुमच्यो फुलफील जातल्यो अशें दिसता गोश्टी? आमकां सद्या कांय दिसना. कित्याक पंचायत आमच्या सपोर्टान कांयच ना. हवामान खात्यान उक्तायल्या अदमासा प्रमाण पुराय गोंयांत पावस पडलो. फुडले 4 दीस म्हळ्यार 4 जुलय मेरेन उटंगराचो पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ताका लागून हवामान खात्यान फुडले 4 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर इतलो आसतलो. आदले वित्त सचिव दौलत हवालदार हांच्या अध्यक्षतेखालच्या 3ऱ्या राज्य वित्त आयोगान आपलो अहवाल मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां सादर केलो. गोंयांतल्यो पंचायती, पालिका तशेंच जिल्लो पंचायतींक घटसाण दिवपाच्यो सुचोवण्यो आयोगान ह्या अहवालांतल्यान सरकाराक केल्या. काल म्हटल्यार शेनवारा 3ऱ्या राज्य वित्त आयोगान आपलो अहवाल जो आसा तो सरकाराक सादर केल्लो आसा आनी हो अहवाल मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या कडेन सुपूर्द केल्लो आसा. आतां ह्या अहवालान जो राज्य वित्त आयोगान जो अहवाल सादर केला, ह्या अहवालान आसा कितें जाल्यार हो अहवाल जो सादर केला हेतून गोंय राज्यान जितल्यो पंचायती आसा, नगरपालिका आसा, ह्यो ज्यो स्वराज्य संस्था ज्यो आसा, ज्यो वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स राबयतात स्थानीक पातळीचेर, ह्यो ज्यो संस्था आसा, पंचायती म्हणा किंवा नगरपालिका, हांकां आर्थीक दृश्ट्या कशें सक्षम करचें हेचेर वेगवेगळ्यो उपाय योजना ह्या अहवालान दिल्लेले आसा. आनी हो अहवाल जो आसा तो मुख्यमंत्र्यां कडेन सुपूर्द केल्लो आसा. वित्त आयोगाचे अध्यक्ष दौलत हवालदार हांच्या अध्यक्षते खाला आनीक 3 वांगड्यांची ही कमिटी जी आसली ती 2022 ह्या वर्सा जानेवारी 2022 ह्या वर्सा स्थापन केल्ली. आनी ताच्या उपरांत ह्या कमिटीन गोंयभर ज्यो पंचायती आसा, नगरपालिका हांच्या कडेन चर्चा करून तांच्यो समस्या जाणून घेवन एक अहवाल सादर केलो, जितून वेगवेगळ्यो उपाय योजना, लॉंग टर्म, शॉर्ट टर्म उपाय योजना ज्यो त्यो ह्या अहवालान मांडलेल्यो आसा. आनी हो जो अहवाल आसा हो फेब्रुवारी म्हयन्यान राज्यपालांक सादर केल्लो ह्या कमिटीन. आनी काल म्हणजे शेनवारा हो जो अहवाल हो मुख्यमंत्र्यां कडेन सादर केल्लो आसा. आनी मुख्यमंत्र्यान अशें आश्वासन दिलां की ह्या अहवाला प्रमाण, ह्या
जो वित्त आयोगान अहवाल सादर केला तितून ज्यो उपाययोजना सांगला त्या उपाययोजना प्रमाण राज्य सरकार वेगवेगळ्यो योजना सादर करतले आणि ज्यो पंचायती किंवा नगरपालिका आसा तो आर्थीक दृश्ट्या सक्षम करपाचे प्रयत्न करतले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी दिलां. पळयत रावात गोमंतक TV. खालसावाडा हर्बल वाठारात सेंट पीटर आणि पॉल हांचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. ह्या वाठारांतले क्रिस्तांव भाव भयणींनी व्हडा संख्येन एकठांय येवन हे पारंपारीक फेस्त पदां तशेंच घुमटां वाजयत आनी नाच करीत उमेदीन मनयले. आमी हे सापळीत आनी सांबाळून हे फेस्त आमी वर्साचे वर्सा पारंपारीक आमच्या जाणट्यांनी चालू दवरला तेच आमी हे साजरा करता आनी हे सगळे आख्ख्या वर्ल्डाक म्हणाले सगळे हे सेलिब्रेशन करता. आमच्या गोंयानूच न्हू आख्ख्या संवसाराक सेलिब्रेशन करता आनी सापीत आनी सांबाळ हेंची एक व्हडली हिस्ट्री आसा आमच्या धर्मान म्हणलें. देवान तांकां व्हडलें हें दिल्लें आसा आनी तें देवाचेर तेंच्यांनी आख्खी आमची क्रिस्तांव धर्माची तेणें स्थापना केल्ली आसा. ताका लागून आमी हे वर्साचे वर्सा आमचे हे भाव जाणट्यांनी करून दवरला तशेंच आमी करता हें आनी आमी चालू दवरलेलें आहा. कोलवाळ पुलिशेन शेनवारा कामुर्ली कोलवाळे तशेंच हावसिंग बोर्ड वाठारांत टॅनन व्हेरिफिकेशन मोहीम राबयल्ली. ह्या मोहिमेत बेकायदेशीरपणान भाड्याच्या कुडींनी रावपी 63 जाणांक पुलिशेन उखल्ले. टॅनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म भरूंक नाशिल्ल्यान पुलिसांनी ही कारवाय केली. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.